प्रोग्राम ऑन एक्झिबिट सारस एक्झिबिशन ऑन रेड मारली चायनाचे प्रोडक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपान कोण नाशिल्ले प्रोडक्ट विकता सारस दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम. हाऊ डू यू सी दिस थिंग? एक गोष्ट कशें आसा न्ही, ज्या वेळाचेर DRDA ज्या वेळाचेर स्टॉल अलॉट करता त्या वेळाचेर आमी एप्लिकेशनाच्या प्रमाणे तांकां दितात, पूण अश्यो काही गोष्टी जेन्ना घडटात त्या वेळाचेर डेफिनेटली आमी मुखार तांकां बार करतलो. हो एक विशय जाल्लो आसा. ताणें गोंयचें तशें नांव बदनाम केल्लें आसा. कारण कशें आसा न्ही, अवर सारस and the stalls are exclusively meant for the product which has been made by the artisan by their own hands. हो विषय आसा. आमी एक्सेप्शनल एक केस सोदपाक समजोवपाक शकता की दे आर गोईंग फॉर द आउटसाइड, स्पेशली द क्लोथ्स, ते कपडे घेता आनी हांगाडून विकतात, एक्सेप्शनल. बट वॉट एवर द हॅपन, वॉट एवर द थिंग हॅज बीन हॅपन, दॅट वी वील टेक इन टू द कन्सिडरेशन दॅट मुखार अशे तरेच्यो गोष्टी घडपाना आनी त्या संदर्भात आमची वॉच आसतली. डेफिनेटली अशे तरेचे काही गोष्टी जर हिडन जर मोटीव जर काही गोष्टी आसल्यो आनी ते सूट जर ना जाल्यार डेफिनेटली तांचेर आमी एक्शन घेतले आनी मुखार जेणी हे स्टॉल घातिल्ले आसा दे वील बी बार फ्रॉम द पार्टिसिपेटींग इन टू द एक्झिबिशन इन द फोर्थ कमींग.